थंय आसा ऑब्वियस फॉलोअप थंयच जातलो. आसा 2014तल्यान किंवा ताच्या पयलींच्यान आमी खंय आशिल्ले. तुम्ही आज सांगतात लोकांक की कमळाचेरच बटन दामात म्हणून. हय, आनी ताचे क्लियर रिजन्स आसा. हय सांगात. एक म्हणजे वी आर एट अ इन्फ्लेक्शन पॉयंट. हे इलेक्शन बेटे खंयचेंय इलेक्शन जावन ना. एक देशाचें इलेक्शन असले तरी सुद्दां वेगळे वेगळे मुद्दे हांवें जर पळयले ते देशाचे किंवा इवन आंतरराष्ट्रीय विशय आमचेर केन्ना कशे आमकां इम्पॅक्ट करतले हे आमकां विचार करचो पडटलो. आज मिडल इस्ट पळयल्यार एक युद्ध पेटपाच्या हाचेर आसा. ऑलरेडी बॅलिस्टीक मिसायल ह्या सायडींतल्यान त्या सायडीन जाल्या. थंय नेटो रशियेच्या दारार वचून रावपाक इज हेल्बेंट ऑन इट. आनी जाका वर्ल्ड वॉर 2 सारकी हिस्ट्री वाचल्यार एकदां रशिया तो रशियन बॅर चालू जालें की कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. सो वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. आनी अशा टायमार म्हाका दिसता एक स्ट्रॉंग लिडरशीप जी प्रायम मिनिस्टरान गेल्या 10 वर्सां दाखयल्या तेच सरकार परत येवंक जाय. आनी म्हणून बाकीचे जे लोकल ग्रिवेन्सीस म्हजेय आसा लोकांचेय आसतले पण ह्या हाच्या खातीर अशे अनेक मुद्दे आसा ताच्या खातीर हांव कमळाक मारा म्हणटा. म्हणून फिर एक बार मोदी सरकार हे हांवूय म्हणटा. काय एंटी इनकम्बन्सी 10 वर्सां एक सरकार सत्तेर उरले की ताजे विशीं आसता. हे वेगवेगळे तरेची नाराजी आसता. तुम्ही आज लोकांक कितें सांगतात हे सगळे विसरात म्हणून बिकॉज देर इज समथींग बिगर देन दीस एट स्टेक. ना हांव विसर म्हणना. ग्रिवेन्सीस आसताच. तो एमपी भशेन काम करता. प्रश्न रेज करूंकूच जाय. एक सॉर्ट ऑफ स्टेटी खातीर ताणें लॉबिंग करूंक जाय. पण सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें जाता पळय ताचो इम्पॅक्ट इज मच हायर ऑन अस देन आमचो लोकल एमपी आमकां कितलो लागता. आनी म्हणून आय एम व्हेरी क्लियर ह्या खेपे तरी बिकॉज ऑफ द हे परफॉर्मन्स सुद्दां बेटे हे फुडें कितें फ्युचरान अशें कितें जाय ताच्या खातीरूच उलयना. इकॉनॉमी जर आमकां वयर व्हरूंक जाय आज 5 ट्रिलियनाक पावता ती तशीच ग्रोथ रावल्यार रोखडीच ती 7-8 वर्सांनी 10 ट्रिलियना कडेन लागीं पावतली. सो ती गेली इकॉनॉमी एक वयर लेवलार पावली जाल्यारूच मोस्ट ऑफ द इश्यूज सॉर्ट आवट जातले.